नमस्कार. RDX गोवाच्या अपडेट खबरांत तुमकां प्रिती डिसूजाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. गोंयकारांनी आम आदमी पक्षाक एक संद दिवची. उतर दिलां ते पुराय करून दाखयतले. जर पक्षान सगळे वचन पुराय केले ना तर आपूण परत मत मागपाक येवचो ना म्हूण अरविंद केजरीवाल उलयला. भाजप पक्षान राज्यांतले सामाजीक वातावरण पिड्ड्यार केला. मोदी सरकार सगळ्या मळार अपयशी थारला म्हूण AICCचे सरचिटणीस तारीक अनवर हांच्यांनी आरोप केला. फाटल्या वेंचणुकेक आपल्या जाहीरनाम्यांत दिल्ली आश्वासनां भाजपान पुराय केल्ली ना. त्या खातीर तांच्यांनी ह्या फावट उसरा जाहीरनामो जाहीर केला. तातूंतय पोकळ आश्वासनां दिल्यात अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा हांणी केल्या. कोविडाचे फक्त निमित सांगून म्हापशेच्या आमदारान म्हापशांत कांयच विकास केल्लो ना म्हूण म्हापशां पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष रायन ब्रगांजा उलयला. 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकां खातीर निमणो टप्पो 7 मार्चाक जावपाचो आसा. त्या खातीर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान 10 फेब्रेर ते 7 मार्च सांजे 6:30 वरां मेरेन खंयच्याच प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडियान एक्झिट पोल दाखोवचो न्हय म्हूण बंदी घाल्या. महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे निवडणुकेच्या प्रचारा निमतान 2 दिसांच्या दौऱ्यार गोंयांत येवपाचे आसा. वास्को, पेडण्यां, सांखळे वेंचणुकांच्यो सभा जातल्यो. जाल्यार 12 मार्चाक ते म्हापशांत घर घर चलो अभियानात भाग घेतले. दिलीप सिंग राणे म्हळ्यार फामाद रेसलर दी ग्रेट खली हांच्यांनी ब्रेस्तारा दिल्लीत भाजपांत प्रवेश घेतलो. भाजपाच्या राष्ट्रीय धोरणाक प्रभावीत जावन पक्षांत प्रवेश घेवपाचो निर्णय घेतला म्हूण खली उलयला. इतल्यात आयचे अपडेट खबरो हांगाच सोंपता. तुमकां सगळ्यो घडणुको www.rdx.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच RDX गो ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर जिओ TV आनी टाटा स्काय ॲपाचेरूय ह्यो सगळ्यो घडणुको तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटस्ट अपडेट्सां खातीर आमचे YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.